लुका पोरमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 10 वळी 21 ते 20 आणि 8. जेजू खुशाल जाता. बापाचे गुट ल्हानाक उगते. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याच्या देण्यान खुशालकायेन भरून ताणें म्हणलें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक त्यो उक्ते केल्यो म्हूण हांव तुका वाखाणतां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बोगोर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बोगोर पूत. आनी जांकां बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत ती मनशां. आनी आपल्या शिसां वाटेन वळोन आनी तांकां कुशीन घेवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात तें पळयतले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशिल्ले, पूण तांकां मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. सगळ्यांहून उरती आज्ञा. तेन्ना जेजूक कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणीक जिवीत जोडतलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृद्धींत कितें बरयल्लें आसा तें कशें वाचताय सांगशी? ताणें परती पाळून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. आनी जेजून ताका सांगलें, तुजो जो बाब सारको आसा तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडतलोय.